पुराय गोंयभर गोंय क्रांती दीस सुवाळो व्हडा दबाज्यान मनयलो। गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान आमदार आनी मंत्र्यांनी हुतात्म्यांक आर्गां ओंपून सलामी दिली। गोंय क्रांती दीस म्हळ्यार राम मनोहर लोहिया हांणी गोंयकारांच्या काळजांत पेटयल्लो जनक्रांती चळवळीचो दीस। ह्याच दिसाची याद म्हणून पुराय गोंयांत क्रांती दीस मनयतात। पळयात गोंयच्या विंगड विंगड भागांतले गोंय क्रांती दिसाची कांय खिणचित्रां। गोवा में क्रांति दिन मनाया जाता है हर साल। गोवा में पंजिम, फोंडा और मरगांव डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जिस दिन क्रांति की मशाल गोवा में जलाई थी वो दिन 18 जून है। और तब से 18 जून 1946 से लेकर 1961 तक गोवा के फ्रीडम फाइटर्स, पूरे देश के फ्रीडम फाइटर्स एकजुट से लड़े। इसीलिए 19 दिसंबर 1961 में इस गोवा भूमि को आज़ादी मिली, गोवा भूमि को लिबरेट हो सके। मैं आज इस दिन पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, गोवा और देश भर के पूरे फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने गोवा के लिए बलिदान दिया, गोवा के लिए जूझे पोर्तुगीज के खिलाफ, इनको मैं याद करता हूँ। और इसी क्रांति दिन के पर्व पर आज इस आज़ाद मैदान पे मनाते हुए हम इस राज्य में माननीय मोदी जी का सपना विकसित भारत, विकसित गोवा, और इसी क्रांति दिन को याद करके शैक्षणिक क्रांति करने के लिए गोवा में हर तरह का एजुकेशन है यहाँ पे अवेलेबल करने के लिए, स्किल एजुकेशन से लेके ऑल टाइप्स ऑफ एजुकेशन आज का दिन हम फ्रीडम फाइटर्स को समर्पित करते हैं। आजचो दीस आमचो एक महत्वाचो दीस, जी सुरवात जाली, जे आमी शेकडो वर्षी गुलामी आशिल्ले फौजीच्याचे, आनी त्या गुलामीच्यान मुक्त भासताना आमचे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यांनी सुरू केली। आणि ते जेन्ना आमच्या गोंयांत येयले ते वयता आसतना सावथ गोंया वयता आसतना ह्या क्रांती मैदानाचेर येयले। आनी हे क्रांती मैदान जेन्ना आमी अशें हें आशिल्लें की शेनवार पेट म्हणून आमी करताले, आनी ते वेळार तो आमी येवन गेलो म्हणून आमी एक क्रांती मैदान नांव दवरलें। आनी आमी केंद्राकय कळयलो की आमची जागा आतां आमकां दिवची, ती सगळी करची, की आमकां आनी डेवलप करपाक बऱ्या पडटलें। म्हणजे अजून आमकां तेजे कडेन कांय मेळूंक ना। Due to the sacrifice and misery some of our freedom fighters had to undertake to achieve this goal of liberating Goa.
Many people have sacrificed their lives, their families, their wealth, etc. to achieve their ambition and goal to liberate Goa from the Portuguese regime. Our Chief Minister Dr. Pramod Sawant, under the guidance of our Prime Minister Shri Narendra Modi, is also committed to ensure that the sacrifices undertaken by our freedom fighters does not go in vain. हे व्हडल्या दिसाक आमचे गोंया राजा शांतिकाय मोग आणि एकवट वाडोवपाक खातीर आमी सगळे वावुरया. सांगू शकता ह्या दिसांनी खंयची जर गोष्ट आमी करपाक जाय एक तितून बेस्टेड इंट्रस्ट आसपाक जाय आणि जर तुम्ही आज जर खंयची गोष्ट बरी केल्या टायम लागता लोकां कडल्यान तेन्ना अपोज जाता. तेन्ना डॉक्टर राम मनोहर लोहियाक सुद्दां खूब लोकांनी अपोज केलं तूं हें करूंक नाका बेस्टली लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जातले अशें जातले तशें. पण त्याच्या बरोबर थोडे लोकूय आसता की ताका सपोर्ट करता आणि मागीर जेन्ना लोकांक तेंचे ट्रू सेन्स कळ्ळो ते कितें करतात तेन्ना खुबशे लोक जळले. सो खंयच्याय बऱ्या कामाक पयलीं अशेंच आसता. सो प्रत्येकानी आमी फक्त स्वतंत्र जाले आमकां गोंय गावले म्हणून खुश रावया नाका जाल्यार हे कशें दवरपाचें. आतांच आमचे गावडे सरान अशें सांगले की आमी प्रत्येकाक राष्ट्रप्रेम जाय गोंयचो प्रेम जाय आपूण रावता त्या वाड्याचो आपल्या घराचो आपल्या मतदारसंघाचो प्रेम जाय आणि प्रत्येक जे आपले कार्य आसा कृती आसा ती कशी करूं जाय आणि नुसतें उलोवन करपाची ना तर पयलीं काम करपाचें आणि मागीर त्या कामाक